सिग्नल्स आनी हे मॉडेल तांचो असो तो आजूय लोक यादी करता. सो तो खंय तरी परत तेंचो लोकांक अजून जाय. सो ताचेर फुडें प्रयत्न करप. गोंय सरकारच्या वतीन आज मनोहरभाईक याद करता. भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेते त्यांच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या कार्यकाळात विविध स्किमी विविध योजना गोंया खातीर तेंच्यांनी सुरू केल्यो. मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाच्या बाबतींत तेंच्यांनी केल्ली कामाची सुरवात ही गोंय एक खूब उंचेल्या पावंड्याचेर व्हरपाक शकलो. तांच्या आशिर्वादांत आनी तेंच्यांनी सुरू केल्ली सगळी कामां आज पुराय केली. हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन आनी तमाम गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांकां श्रद्धांजली दिता. मनोहर इंटरनॅशनल एयरपोर्ट जो उनके वक्त शुरू हुआ था वो प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो चुका है. इज एन आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न गोवा इसी नाम से उनको जाना जाता है. भाई एस गोंयकारांक सगळ्याक भाई ह्या नांवान परिचित आसा. 24 ऑक्टोबर 2000 तांणी पयले मुख्यमंत्र्याची ही सगळ्या गोंयांत जेन्ना धुरा सांबाळी तांकां संबोधतात ते ओबीयसली म्हणून सर्गेस्त पद्मविभूषण मनोहर भाई पर्रीकर आनी ते याद करतना तांच्या विचारांचो वारसो तांच्या कार्याची पद्दत ही सगळ्यांनी फुडें व्हरची. मनोहर पर्रीकर यांनी गोयच्या विकासाची एक नवे विकासाची एक मुहूर्तमेढ भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचो पयलो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री म्हणून जी रोयली. येणाऱ्या तरुण पिढी राजकारण बरें राजकारण समाजाच्या अभिवृद्धी करपाचें राजकारण कशें जावचें ताचें उदाहरण म्हणजे मनोहर पर्रीकर आसा. आनी फुडले पिढीक ताजें हें सगळं जें कितें आचरण आसा. थाय पुलीस लुथरा भावांक घेवन बँकॉक गेल्यात. थंय सुवर्णभूमी एअरपोर्टाचेर ते दोगांकूय भारतीय यंत्रणांच्या सुवाधीन करतले. ते उपरांत सुआनफू इमिग्रेशन डिटेन्शन सेंटरांत तांकां दवरतले. दोगांचे पासपोर्ट रद्द जाल्ल्यान भारतीय दूतावास तांकां एमर्जन्सी ट्रॅव्हल सर्टिफिकेट इश्यू करतले. दुसरे वटेन पुलिशेन आपले म्हणणे मांडपा खातीर वेळ मागिल्ल्यान नागिया हडफडे पंचायतीचो सरपंच रोशन रेडकार आनी सेक्रेटरी रघुवीर बाक्कराच्या एंटिसिपेटरी बेलावली सुनावणी 16 तारखेमेरेन फुडें धुकल्ल्या. The prosecution has sought time on the ground that they didn't have sufficient time at their disposal for preparing a reply to our application for anticipatory bail. We gave our no objection to the same. The Honorable Judge has been pleased to grant them time. Now the matter will be taken up on the 16th at 4 o'clock in the evening, and in the meantime the ad interim or the interim anticipatory bail that was granted to my client has been extended till that date. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाची जमीन बेकायदेशीरपणान रुपांतरीत केल्या. सॉल्ट पॅन आशिल्ले जमनीचो झोन कशे कितें बदलपाक शकतात काय म्हणून आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार विचारता. क्लब आसा ती जागा सेटलमेंट झोनात कन्वर्ट केल्या. देखून हो घोटाळो पंचायती पुरतो मर्यादित ना, तो TCP, हेल्थ, होम आनी हेर खात्यांकडूनय संबंधित आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. ऐकात. सर्वे फॉर्म 1 and 14 मेळ्ळ्या प्रॉपर्टीचे. पळयत जाल्यार त्या प्रॉपर्टीच्या फॉर्म 1 and 14 प्रॉपर्टी रायस म्हणून दाखयता, पॅडी फील्ड म्हणून दाखयता आनी ऑन रिजनल प्लॅन इट वॉज अर्लियर शोन एज सॉल्ट पॅन. आमकां आज सकाळी जो डॉक्युमेंट मेळ्ळा तातूंत दाखयला की जो रावंड ताजो तो कितें आसा पळय जे द क्लब आसा तितलोच तांणी कन्वर्ट केला सेटलमेंट झोनाक. आनी टेनंटेड लँड एग्रीकल्चर टेनंटाचें नांव आसतना कल्टिवेबल लँड आसतना हें कन्वर्जन भारतीय जनता पार्टीन केलें कशें, ह्या कोणी जे केलें हें केलें कशें, जालें कशें आनी हें लिपोवन कित्याक दवरता. 3 जाणांचेर ऑफेन्स रजिस्टर करपाचें आसा किंवा ऑफिसराचेर आसा जाल्यार बाकीचे कित्याक कुशीक दवरता हो मोठो प्रश्न आसा. सो हे जे एंटायर स्कॅम आसा इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू पंचायत, नॉट जस्ट रिलेटेड टू पंचायत डायरेक्टर ऑर सेक्रेटरी ऑर द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. It is related to TCP, it is related to health, it is related to home, it is related to fire. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 6 डिसेंबराक मध्यान राती बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाच्या उज्याची घडणूक ताजी आसतना वेर्णा एका स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो. घडणुके उपरांत उजो पालोवपी दळान धांव मारून तो आडपां हाडलो. महत्वाची गजाल म्हळ्यार बर्च बाय रोमियो लेन क्लबा भशेनच होय स्क्रॅप यार्ड बेकायदेशीर. का जगह है? होमजात का जगह है, तो आपके पास परमिशन है चलाने के लिए? नहीं, परमिशन नहीं है. किसने आपको डालने को दिया था? तो वही वो वाला दिया था. किसी का भी परमिशन नहीं लिया आपने? लेकिन ऐसा चलाना अलाउड है? ह्या स्क्रॅप यार्डाक लागून फाटले कितलेशेच दीस खंय वाद सुरू आशिल्लो. ह्याच वादांतल्यान एकल्यान मुद्दाम उजो लायलो म्हूण स्क्रॅप यार्डाचो धनी सांगता. वो रिजाल नाम करके वो आग लगाया है. वो आग लगाया है? हाँ, आग लगाया है. क्यों लगाया? दुश्मनी से हम लोग का झगड़ा चल रहा था. क्या खाली करने के लिए नोटिस आया था. हम लोग नोटिस का जवाब दिए पुलिस वाले को और कलेक्टर को दे दिया और उसके बाद में वो नहीं पाया तो इधर लगा दिया. केस भी चल रहा अभी हम लोग का.
कोर्ट में केस ना आप देखा उनको लगाते हुए? हाँ लगाते हुए सब लोग देखे, हम नहीं देखा, हम लोग देखे। वो इधर आप झगड़ा कर रहा था आपसे? हाँ, झगड़ा सुबह से झगड़ा कर रहा है। वो अपना माल यहाँ से उठा के लेके गए, सब यहाँ पे उसका माल पड़ा था। आपका पार्टनर तो क्या था वो? हाँ, नहीं हमारा कोई नहीं था। मजगती आमदार आंतोन वाज घडणूक थळार पावलो. उनरा आड खर कारवाई जातली म्हूण आंतोन सांगता. आनी आतां हांव इन्फॉर्मेशन मेळ्ळो ते प्रमाणे आमकां ताका ऑलरेडी स्क्रॅप यार्डाक डेमोलिशन ऑर्डर काडली, पूण ही ऑर्डर म्हाका दिसता कितें PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें येवंक ना म्हणून डेमोलिशन फॉर्ड जाल्ली आसा, आनी ताका लागून हें आतां पेंडींग आहा. हांव म्हणटा हें इतलें व्हडलें स्क्रॅप यार्ड हांगा कशें चलता? डेमोलिश काढले तो काय 2 डिपार्टमेंट येऊ ना म्हणून ते डेमोलिश उरले. सो हे स्क्रॅपाक लागून जायती शेतकारां आमची फुड्यान येताली, कित्याक हे शेत रोवपाक त्रास जाता आनी कांय जायना, पीक ना, सगळी हेचे केमिकल देवन वचून ते शेत पिड्यार जाताले. I was in Margao on the way. I saw this and I came running here. Somebody has to be responsible. This has to be fixed. Responsibilities have to be fixed. स्क्रॅप यार्डाक उजो लागपाची फाटली 22 दिसांतली ही तिसरी घडणूक. नोव्हेंबराच्या 23 आणि 30 तारखेर साकवाळे 2 स्क्रॅप यार्डांक उजो लागिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. युती फिसकटना फुडें आरजी काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डा मदीं शाब्दीक गॅर पेटलां. पयलीं युती पुरते मर्यादीत आशिल्ले आरोप आतां वैयक्तीक पातळीर पावल्या. आतां तांचे मदीं प्रँक वॉर सुरू जालां. आयकात. मनोज परबाचेर उलोवपाचें. मनोज परब म्हणटा इज अ प्रँक, इतलेंच म्हणूं येता. ताणेंच सांगलां की आपल्यान प्रँक केलो, ते गोंयचे जनतेचे ताणें प्रँक केलो. अशें प्रँकाचेर आनी कॉमेंट दिवन कितें फायदो? वी हॅव टू कीप इट एज दॅट, एज अ प्रँक. आनी व्हडलो सिरियस घेवपाची गरज ना. वॉट वेंट रॉंग बिटवीन यू ऑल? इज इट बिकॉज यू टूक द डिफेक्टर? कितें? इट्स अ प्रँक. हाऊ कॅन यू गो फॉरवर्ड विथ अ प्रँक? 2017 ह्याच विजय सरदेसायन सगळ्या गोंयकारां वांगडा प्रँक केल्लो. BJP गाळी मारून BJPच्या अगेन्स्ट उबो रावन निवडून येयल्लो, आपल्या MLAक निवडून हाडलेले आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन प्रँक करून तो BJP जॉयन जाल्लो, BJPचो सरकार घडयल्लो आनी आयज हो प्रँकाचे गजाली करता. हेजो जो पोपट केलो आमी, हेच्या मनाक खूब लागलेलें आसा, खूब फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. अशें कितें तरी घडटलें हें आपणाक खबर आशिल्ली. 2 पक्षांचे वरिश्ठ एकमेकाचेर अशे आरोप करतात ही खरी पिशेपणां. गोंयचे लोक सगळे पळयतात अशें आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकर म्हणटा. जे कितें घडटा तें पयलें, वो ताका कोण पोपट म्हणटा, कोण ताका प्रँकस्टर म्हणटा, कोण ताका. आतां ह्या सगळ्या भितर द बिगेस्ट प्रँक दीस अलायन्स फियास्को हॅज प्लेड इज ऑन द पीपल ऑफ गोवा. आमी आज बरे उमेदवार दिल्या, बरे उमेदवार आमच्या कामाक लागल्या आनी ते सगळे खंय ना खंय तरी लोकां मदीं पावल्यात. आमच्या फियास्कोमध्ये आम्ही उरूंक ना. आय न्यू दिस इज गोइंग टू हॅपन बिकॉज अलायन्सीस आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट. वेन द अलायन्स इज नॉट बिल्ट ऑन ट्रस्ट देर कॅनॉट बी अलायन्सीस. टॉपमोस्ट लिडर एकामेकांचेर बुरशी लँग्वेज वापरून जे आरोप करता दॅट इज नॉट करेक्ट. गोवन्स आर वॉचिंग. 20 डिसेंबराक जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत भाजप आनी मोगोपान 43 मतदारसंघांनी आपले उमेदवार केल्यात. 40 मतदारसंघात भाजपान आपले उमेदवार दवरल्यात. मोगोपाच्या वाट्याक 3 सिटां. शुक्रारा भाजप मोगोपान ZP उमेदवारांचो पोस्टर आउट केला. हे कार्यावळी वेळार मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर कितें उलयलो तें आयकात. पोस्ट युती आमची 2022 निवडणूक जाल्यानंतर झाली आणि आम्ही ही युती आज जी आम्ही जिल्हा पंचायतीक केल्या तीच 2027 विधानसभेत पुढे व्हरपाचे आम्ही ठरायला आणि तसो प्रयत्न आमचो चालू आसा. कारण आम्ही दोन्ही पक्ष जे आसा ते समविचारी पक्ष, आमचे विचार एकमेकांक जुळटा आणि त्या खातीर जर तर गोंयांत बरी सुदारणा करतलो, प्रगती जातली सगळ्या माध्यमांतल्यान, जाल्यार ह्या युतीची गोंयांत अत्यंत आवश्यकता आसा आणि लोकांनी ताका बरो प्रतिसादय पयलीं दिल्लो आसा आनी आतांय दिता. तेन्ना ह्या युतीचे जिल्हा पंचायतींतले चडांत चड उमेदवार निवडून येवन ह्या युतीच्या सरकाराचे दोन्ही जिल्हा हे परत एकदा सत्तेर येतले आणि गोंयच्या गांवागांवांतलो विकास करपा खातीर प्रयत्न करता.
2027च्या विधानसभा वेंचणुकेतूय युती आसतली म्हूण दीपक सांगता. 2027चे सीट शेअरिंगा विशीं विचारल्यार दामू सांगता फुडें म्हूण. तुम्ही म्हणला 2027 सुद्धा आमची बोलणी चालू आसा युती उरतले म्हणून 27 इलेक्शनाक. तुम्ही कितले सीट मागतले 2027? कसं सांगू ते सर्वे करतल्यार मागतले पयलीं विचारप ना, मागीर आमी बसतले सगळे ताजेर मागीर विचार जातलो. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भाजप मोगोप्पा ये दोस्ती हम नहीं तोडेंगे म्हूण खांद्याक खांदो मारून काम करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वेळी कुडतरी झेडपी वेंचणुकेच्या प्रचाराक आपाचो नॅशनल कन्व्हेनर अरविंद केजरीवाल, आपाची गोंयची इन्चार्ज अदिशी माल्लेना गोंयांत सभेंत उलयतना दोगांयनी सरकार काँग्रेसीचेर फोग काडलो. BJP people, Congress people, they are famous for threatening people, extortion, corruption, Gunda Raj. I have personally come to know several incidents where they go to ordinary people and they threaten them that if you don't do this, we will do this to your family. Our volunteers went door to door. They asked the people, are you happy with the roads of Goa? They said no. Then we asked them, will you sign a signature campaign we are doing against the roads of Goa? People said, though the roads are very bad, though we want to sign this, but we are afraid of signing it because our local MLA will threaten us. Today the roads of Goa are in very bad shape. 43,000 kilometers of Punjab roads are being constructed, world-class roads. 93% people of Punjab get their electricity bill zero every month. Now the electricity has become very expensive in Goa. Because all the BJP governments all across the country, even the central government, they keep crying that they don't have money, the governments are running in losses. The people of Goa have seen that all those who kept talking about alliance, if they can't even sit on one table, decide how many seats they are going to contest, till the last day they are just making statements. They are having friendly fights. If people can't even sit together and decide how they are going to contest, are they going to be able to run a government in the interests of the people? I mean, I have been following the news every day. Today we will decide. Today evening we will decide, tomorrow morning. Every day the people of Goa would open the newspaper and think, yeah, aaj something will happen, but nothing did. If they were interested in providing credible governance, then they would have done it. But they were just fighting about seats. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. Cyber crime police has arrested one accused, namely Prasanta Bose, 62 years old Kerala native, for allegedly cheating a Parvarim resident to the tune of 69.75 lakh rupees on pretext of providing higher returns by investing in a trading app. Investigation has revealed that the accused person first contacted the Parvari resident, then he lured the complainant person to invest in a scheme citing the higher returns by investing in the share market. But when the complainant person transferred the money in his account, he routed that account into 23 other bank accounts. And that's why he cheated the complainant. Cybercrime police has also found in the investigation that this accused person is involved in other similar cybercrime cases involving more than 2 crore rupees. Mukesh Kumar for Prudent. भारतात कासवाच्यो खुबश्यो प्रजाती आसात. तितू भितरली एक प्रजाती म्हणल्यार ऑलिव्ह रेडली टर्टल हे म्हणटा आमी. ह्यो काणकोणा आढळ्यात आनी काणकोणचे समुद्र किनारे जे आसा, आगोंद समुद्र किनारो आनी ते गालजीबाग समुद्र किनारो, ह्यो हांगा तांती घालता म्हणून हे आरक्षीत केल्ले आसा कासव संवर्धन केंद्र म्हणून. 11 तारखेर 11 डिसेंबराक सकाळीं ऑलिव्ह रेडली अशीच एक कासव येयल्ली हांगा आनी तिणें 145 हांगा तांती घातलेली आसात. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ती प्रिजर्व केल्ली आसात आनी थोड्या दिसांनी ते उदकांत सोडपाची आसात. दत्तवाडी म्हापशें जाल्ल्या अपघातांत तरणाटो सोंपलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तो खंय स्कुटरी वयल्यान वतालो तेन्नाच पाक केल्ल्या कारयेचें दार उक्तें केल्ल्यान दाराक आपटून तो रस्त्यार पडलो. अपघाता उपरांत ताका हॉस्पिटलांत भरती केलो, पूण गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका मरण आयलें. तेजे दार उगडले ताका लागले सगळी आनी स्पिडीन आसलो सारको तो धाडली ते आमचेच मारले. कोणी फोर व्हिलर ना त्याने टू व्हिलर आणि तुम्ही टू व्हिलरीन आशिल्ले काय?
बायलांनी हांव तुमकां आतां इंजरीज जाला एक हो वयसून येतालो अशें म्हणटा आनी एक स्विफ्ट गाडी हांगासून वयताली अचानक तेणी दाब दिली आनी हो स्पीड आसल्या कारणान रॉंग सायडीन बीन कोण कितें आसलो ना दोगूय रायट सायड वयसून या पण ती एंट्री वयर वचून आमची हो एकटो जाल्लो हो एकटोच आसलो लागला तेका चड लागला म्हणजे तो अनकॉन्शियस आसा सगळ्यांनी म्हटलं गेला बाकी कांय चलना जेन्ना आमी उखलून नासले गाडयेन आनी एकदम आवाज मातसो काडलो प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकर. चालिल्ली गोठणवाड्यार बिबट्याचो वावर वाडिल्ल्यान लोक भियेल्यात. पयर राती कडेन बिबट्यान एका सुण्याचेर हल्लो केल्लो. ट्युशनाक गेल्लीं भुरगीं रातचीं येतात. लोकांचें यो वच सुरूच आसता. देखून कोणाचेरय हल्लो करचे पयलीं बिबट्याक धरचो म्हूण लोकांनी मागणी केल्या. गळ्याक धरल्यान मागीर बांदलेलो आसलेलो कुत्रो मागीर आमी घरासून भायर येसर उडकी मारली तिकडे मागीर पुन्हा हेंच्यांनी पुन्हा पळयल्या रस्त्यान असो गेलेलो. तुवें पळयल्लो काय आवाज आयकलो? आवाज आयकलो मी. तुमच्या कुत्र्याक व्हरपाक गेल्लो? आमच्या कुत्र्याक व्हरपाक येयलो आनी एकदम कुत्र्यान वयर बांदलेलो कुत्रो आसलेलो म्हणून ते सालवार बांदलेलो नासतना तेणे उखलून नेले असते. मागीर तुमी कुत्र्याक भितर व्हेलो? भितर नेऊन पुन्हा हळद भरले इथे लागले तिथे हळद भरल्या तेन्ना रक्त बंद जाले त्याचे. तुमची मागणी कितें आहा? आमची मागणी आहा तेजे बंदोबस्त करूंक जाय. आमचे सगळे लोक रातचे कामाचे आता शिक्षणाचे आसा भोवता लोक आमी जाणते मनीस भितर भायर करता तेन्ना गव्हर्मेंटान काय तरी तेजे बंदोबस्त करूंक जाय. हांव आमची गेटी कडेन येवन उबे आसले भायर आनी तितक्यान म्हाका हांगासून कितें उडी मारता कसो दिसलो. हांव मातसो आनी फुडें येवन भायर सरले तर हांगासून तो बरो असो नेटान चलत गेलो. फाटल्यान तेका शेपडी बी बरी लांब आसा शेपडी तेजी केंसाच्यो आसा शेपडी तेजी आनी बरो नेटान उजवळासूनच चलत गेलो तो. तुम्ही त्या हांगासर उडी मारताना पयले तेका हांव पयला उडी मारतना ते टॅकीवरसूनच उडी मारली तेणी. आमचे हांगासर बारीक बारीक भुरगीं आसता न्हू येता वयता अशे आनी आमगे थोडे भुरगे ट्युशनाक बी येता सर रातचे आनी आमचे बी मनशां कामा वयले रातचे लेटूच येता सर. मातसो गव्हर्मेंटान कितें तरी तेका मातसो बंदोबस्त करचेले. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. कलकत्ता जावपी राष्ट्रीय इंडियन वुमन लिगांत वेदांता सेसा गोवाच्या वुमन पंगडाची निवड जाल्या. राष्ट्रीय पावड्यावेल्या फुटबॉल लिगांत गोंयच्या पंगडाची निवड जावप हो अभिमानाचो खीण आशिल्ल्याचे सांगीत गोंय फुटबॉल संघटनेच्या अधिकाऱ्यांनी टीमीक परबी भेटयली. वुमन्स लीग पार्टिसिपेट जावपा खातीर आमचे सेजा फुटबॉल अकाडमीच्या वतीन वुमन्स टीम जी गोंयची सिलेक्ट जाल्या त्या खातीर हांव सेजा फुटबॉल अकाडमीच्या वुमन्स सेक्शना खातीर हांव खूब गोंय सरकारच्या वतीन हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. हाका पार्टिसिपेट जावपा खातीर दे आर ट्रॅव्हलिंग टू कलकत्ता. आवर ओन वुमन टीम इज पार्टिसिपेटिंग इन द इंडियन वुमन्स लीग एट ऑल इंडिया लेवल एट द हायेस्ट फुटबॉल match which they are playing. My best wishes for the entire team. And for last 8 years actively we had been working with the Goa Women's League. It had been a proud moment that our women's team had been qualified for IWL. It's a day that entire Goa is celebrating. It is a proud and pride moment for entire Goa, and this is possible because of Vedanta Seza. On Goa Football Association, we make sure that whatever is your passion, platform we can give you. We are the first state to participate all the girls league in the country, and thanks goes to Vedanta. सबसे सदस्य जीव उसके कहने से और हमारा सीएम के रिक्वेस्ट से हमको हमारा को अच्छा से आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड दिया है. में हाई लेवल पे हमको 80-90 लाख का ग्राउंड देने के लिए थैंक्स बोलता हूँ. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.